प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज नवी दिल्लीत आयोजित चौथ्या मुखेल सचिवांच्या राष्ट्रीय परिषदेत करतले उलोवप। काल सुरू जाल्ल्या ह्या 3 दिसांच्या परिषदेचे मुखेल ध्येय राज्यामधी भागीदारी वाढोवन एकठांय काम करपा खातीर एक समान उदरगतीचो आराखडो तयार करप हे आसा। या परिषदेत साबार राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे मुखेल सचिव, वरिष्ठ अधिकारी आणि तज्ञ जाल्यात वांटेकार। काल सावन संसदेत सुरू आशिल्ल्या संविधान विषयक चर्चेचो आयज दुसरो आणि निमणो दीस। काल जाल्ल्या चर्चेची सुरवात संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी केल्या उपरांत प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव आणि हेर फुडाऱ्यांनी घेतिल्लो वांटो। आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या उलोवपा सयत ह्या चर्चेक लायतले विराम। आयज नवी दिल्लीत आयोजित खासा कार्यावळीत भारतीय टपाल आणि दूरसंचार तसेच लेखा आणि आर्थिक सेवेचो 50वो स्थापणूक दीस मनयलो। या कार्यावळीत उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड तसेच केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जाले वांटेकार। कार्यावळीत मार्गदर्शन करतना उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड आणि लोकशाय ही फकत व्यवस्थेचेर न्हय जाल्यार मुळाव्या मूल्यांचेर आसात आदारून अशें सांगले। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आयज नक्षलग्रस्त छत्तीसगड वाठाराक दितले भेट। मार्च 2026 आदी राज्यातल्या नक्सलवाद पुरायपणान ना करपाचो मंत्री शहा हांणी केला निर्धार। गृहमंत्री शहा ह्या वेळार नक्षल पीडित कुटुंबियांची लेगीत घेतले भेट। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी काल मुंबय हांगा आयोजित संवसारीक हिंदू अर्थीक मंच ह्या वर्सुकी परिषदेत घेतलो वांटो। विकसित भारतावटेनची गोंयची वाटचाल ह्या विशयाचेर तांणी केले उलोवप। गोंयची संस्कृताय आणि दायजाविशीं तशेंच आमच्या पारंपारीक लोककला आणि सांस्कृतीक संपन्नतायेचेर तांणी दिलो भर। खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी काल जाल्ल्या कार्यावळीत पेडे खेळा संकुलात रनिंग ट्रॅकाचे केले उक्तावण। या कार्यावळीत खेळा संचालनालयाचे संचालक अरविंद खुटकार, गोंय खेळा प्राधिकरणाच्यो कार्यकारी संचालक डॉक्टर गीता नागवेकार आणि हेर मानेस्त आशिल्ले हाजीर। या ट्रॅकाचो वापर करतना शिस्त बाळगुची मंत्री गोविंद गावडे हांणी केले आवाहन। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज सांखळेच्या मुळाव्या भलायकी केंद्रात डायलिसीस केंद्राचे केले उक्तावण। या वेळार उलोवप करतना मूत्रपिंडा संबंधित दुयेंसां दिसान दीस वाडत आशिल्ल्यान मुखेलमंत्र्यांनी उक्तायलो हुस्को। अतिरिक्त कृषी ऋणाची मर्यादा आता 1,60,000 वेल्यान वाढोवन 2 लाख रुपया केल्या। भारतीय रिझर्व्ह बँकेन केले जाहीर। आरबीआयच्या ह्या निर्णयाक लागून शेतकी क्षेत्र आणि कृषी संबंधित कामां खातीर रीण आणि वाडट्या लागवडीक पुराय करपाक जातली मजत। हे विशीं व्यापक रितीन प्रचार करपाचे निर्देश आरबीआयन दिल्यात। आरबीआयन हे विशीं व्यापक रितीन प्रचार करपाचे दिल्यात निर्देश। कला आणि संस्कृती संचालनालय वेस्ट झोन सांस्कृतिक केंद्र उदयपूर हांच्या जोड पालवान कला अकादमीच्या दर्या संगमार 17 ते 26 जानेवारी 2025 मेरेन लोकोत्सवाचे करतले आयोजन। देशभरातल्या वेगवेगळ्या राज्यातले सुमार 500 परस चड कलाकार या महोत्सवात जातले वांटेकार। लोकनाच आणि लोकसंगीत करतले सादर तसेच 800 परस चड हस्तकला आणि पारंपारिक वस्तूंच्या दुकानांची लागतली दालना। आयज ऑस्ट्रेलियाच्या गाबा हांगा आयोजित जाल्लो बॉर्डर गावस्कर सर्तीचो तिसरो कस लावपी क्रिकेट खेळ पावसाक लागून करचो पडलो बंद। या सर्तीत हे आदी भारत आणि ऑस्ट्रेलियाच्या पंगडान दरेकी एक खेळ जिखून बरोबरी केल्ल्यान आयज जावपी खेळ आशिल्लो महत्वाचो।